मडगांवां कामाक्षी मनी एक्सचेंज कंपनीचे चेक बाउन्स जावंक लागिल्ल्यान शेनवारा बोवाळ पडलो। कंपनी विदेशी चलन लोकांकडल्यान घेवन देशी चलन दिता। लोकांनी लाखांनी रुपया हे कंपनीत घाल्यात, मात चेक बाउन्स जावंक लागिल्ल्यान लोक कंपनीच्या ऑफिसा भायर जमले। लोकांक पळोवन ऑफिसांतलो स्टाफ पळो। प्रकरण पुलिसां मेरेन पावले। कंपनी म्हणटा पैसे ब्लॉक जाल्यात। सध्या कंपनीन प्रकरण तात्पुरते मिटयला। बाउंस जाला चेक अमाउंट 81,263 हे तीन पार्टी 1,000 चेंज केला 1,000 पाउंड 1,000 मेळपाक जालो म्हाका तीन पार्टी बाउंस जाल्यात आनी आज म्हाका तेमी आतां कॅश दिले आनी म्हज्या फाटल्यान हांवें बोवाळ केलो मो आतां सगळें हें जालें ना जाल्यार कोणें ना आहली हे पयशे दिले म्हळ्यार तरेकासून लोकांनी इन्वेस्ट केलो हे पयशे सगळ्यां हें जावपा हे पयशे नाय म्हणटाय लोक चेंज करपा आयल्यार पयशे नाय म्हणटाय तेम पयशे मागल्या तांकां पयशे नाय म्हणटाय दिवपाक नोव्हेंबरान हें केल्लें नोव्हेंबरान घाल्ली डिसेंबर 11th एक आहली म्हगेली मागीर 20th दिली तेमी आनी आतां जनवरी 1st दिल्ली तेणी हें जालें कॅश दिल्लें म्हाका कॅश आतां दिलें म्हाका आतां तुमी एशें पयले दिले तुमी कोण दिना तुमी हें कितें तुमी कितें म्हण आसा थिंगा कामाक्षी आम्ही बाबा काम करतले आम्ही पण तें कितें लोकांक कित्याक पयशे दिना तुमी पयशे सांगे सांगतले पयशे सांजचे मेळटले 5:00 सगळ्यांक दिता तुमी हय क्लियर लोकांक 3 लाख 2 लाख कोणाचे 81,000 प्रॉब्लेम कितें जालो प्रॉब्लेम म्हणल्यार पयशे मातशे ब्लॉक जाले आमचे ट्रान्सफर केल्ले भायल्यांतल्यान आमी हें दिल्ले तांकां चेक दिल्ले मनी एक्सचेंज हय म्हणजे कित्याक क्लियर जालें चेक ते बॅलन्स ना जाला आमगेलो आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हाका तुजे लागच्यान डायवर्स जाय की सुखान आनी दुखान सदां काल एकामेकाच्या विश्वासान रावतली म्हणून। घर संसार ह्या कोंकणी फिल्माचो प्रिमियर पणजे मॅकनीस पॅलेसांत जालो। सुवाळ्याक आमदार विष्णू आनी फिल्मांतले कलाकार आशिल्ले। आमच्या भाशेंतलो पिक्चर केलो आज मेन बाबान आमकां दिसपा जाय हो एक अभिमान कसोय आसूं म्हाजो इल्लोसो तरी सपोर्ट ह्या पिक्चरा आसूं जाय ह्या भावनेंतल्यान आमी वचपा जाय आमी सपोर्ट करपा जाय आमी शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक सोयऱ्या सांगपा जाय आनी हो पिक्चर लागला हो पळय मातसो तरी कसोय आसूं थोडे कितें उणी सुद्दां उरला तरी पळय पूण ताच्या पिक्चराचेर सांग एक मेसेज वचुनी की आमी सगळे ताच्या फाटल्यान आसा म्हणून सांगाल तुमकां फुडले पिक्चर पळयतले तुमी आनी सगळीं नादोशी कितें म्हणटा आता जर तुमकां ते पिक्चर बरो लागला जाल्यार दुसऱ्यांक सांगा आनी वायट लागला जाल्यार उगीच येवन म्हाका सांगा। मडगांवां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीची पत्रकार परिशद जाली। गोंयांत खंय पक्षाचो वावर सुरू जावपाचो आसा। इलेक्शन को काफी समय है, पहले तो हम लोग अपना बेस मजबूत करेंगे, बेस मजबूत करने के बाद में हम लोगों के बीच में कार्य करेंगे और उसके बाद में हम लोग इलेक्शन की तैयारी करेंगे। वैसा हमारा तमिलनाडु केरल में हमारे कार्यकर्ता जो है असेंबली में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडंट। फायनलीत अफगाणिस्तानाक 2-1 मारून भारत साउथ एशिया साफ सुझुकी कप जिखले। फायनल त्रिवेंद्रमात जाली। फायनल निमाणे मेरेन 1-1 ड्रॉ उरिल्ल्यान एक्स्ट्रा टायमात गेली। पयलो गोल अफगाणिस्तानाच्या जुबेरान 69व्या मिनटाक मारलो, मात रोखडो जेजेन बादाबाद केलो। एक्स्ट्रा टायमाच्या पयल्या हाफात सुनील चेत्रीन भारताक 2-1 लीड दिली। रॉमित सिंगाक दुखापत जाल्ल्यान तो खेळूंक पावलो ना। भारतान हे कप 7वे फावट जिखला। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।